मीटिंग बद्दल मातशें एक्झिक्युटिव्ह डिस्कशन एक खूप इम्पॉर्टंट मीटिंग विथ रिगार्ड्स टू म्हापसा म्युनिसिपल मार्केट with the support of Goa State Urban Development Authority आणि आमचे म्हापशेचे मर्चंट असोसिएशन विथ रिगार्ड्स टू म्हापसा मार्केट. आमकां खबर आसा, आमी सदांच सांगता, सगळे जाण सांगता की म्हापशेचो बाजार जो आसा इज द सेंट्रल हब ऑफ बार्देस. सगळे जाण म्हापशा येता. आयज मेरेन खूब लोक म्हापशा बाजाराक येता. खंय तरी 60 वर्सां जालेली आसा हेजे बाजाराचेर खंय कांय जावंक नासलें. आमकां खबर आसलें की 5 वर्सां पयलीं एक 20 कोटीचे एलोकेशन जाल्ले फॉर रिफर्बिशमेंट ऑफ म्हापसा म्युनिसिपल मार्केट. बट तितून एक क्लॉज आसलो, खूब जाणांक खबर नासलें की तितून एक क्लॉज आसलो की रेवेन्यू वाडोवपाची एक तितून एक क्लॉज आसलो, वेर इन इफ वी आर स्पेंडिंग 20 crores वॉट एडिशनल इनकम वील म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील गेट. त्या कारणाक तें काम उरलें. Ultimately, the process moved forward. We did renovation of electricity lines in Mapsa Municipal Market. We did water lines. वेगवेगळे तरेचे आमी बेसीक नेसेसिटीज जाल्ले जे तांकां रिक्वायरमेंट आसले ते आमी दिवन दिले. ऑनरेबल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे मंत्री आतां बाब सुदीन ढवळेकर, तशेंच PWD मिनिस्टर त्या टायमा वयलो बाब निलेश काब्राल, आतां बाब सुभाष फळदेसाय, बाब दिगंबर कामत, ते सगळे रिशफल जाल्या नंतर खूब डिपार्टमेंट्स चेंज जालेले आसा. बट दीस प्रोजेक्ट वेंट ऑन द बॅक फूट बिकॉज म्हापसा देर वॉज सम वर्क दॅट हॅड टू बी डन. अंडरग्राउंड केबलिंग जालें, त्या कारणाक तें काम उरलें. म्हापशा बाजारान उजो पेटलो बिकॉज ऑफ सम शॉर्ट सर्किट वायरी आदले आनी सो ऑल दीस प्रॉब्लम्स हॅव बीन रिजॉल्वड विथ रिगार्ड्स टू म्हापसा मार्केट. द बेसिक्स फंडामेंटल बेसिक्स जे आसता, लायट आनी उदक, हे खंय तरी आयज आमी म्हणूंक शकता की बाजारान एड्रेस जाल्लेले आसा. आतां कोणाच्या दुकानान भितर वायरींग सारकें ना, दॅट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ते जो कोण ऑक्युपायर आसा तेणें पळोवन घेवचें. बट अल्टिमेटली द मेन पावर सप्लाय, द ट्रान्सफॉर्मर्स, वयल्यान लायटीचे वायरी वयताले, दॅट ऑल हॅज मूव्ड अंडरग्राउंड. सो दिस इज अ गुड न्यूज for the people of Mapsa and for the market vendors. But this meeting was primarily regarding the letter I had made to Honorable Minister of Officials Rani during the inauguration of the renovation of the Mapsa Municipal Library. 2-3 महिने पयलीं inauguration करना जालें. So there was a proposal that this project may be taken up with other funding from GSUTA, so that there is no financial implication on the शॉप दुकानदार जे आसा पळय तेंचेर खंय तरी तो फायनान्शियल बर्डन ना येवचो म्हणून. सो विथ देआर एक्झिस्टींग रेट्स ऑर वॉट एवर रिन्युअल, वॉट एवर रेट्स दे आर करंटली पेईंग in the system as per the तेंचो चार्टर जो आसा, as per that schedule, that will continue. But this project will be taken up through GSUTA with the help of our Urban Development Minister Vishwajit Rani and Honorable Chief Minister Bhagat Sawant, wherein there will be a full facelifted Mapsa Municipal Market, which will be taken up in phases. The first phase will be the first line where we say the entrance, the Rota Zone Manta. That line, 2 blocks behind that, Shakuntala, that square that is there, and 1 block behind that. Total 1, 2, 3, 4 blocks will be taken up in the first phase. This is just a primary meeting, preliminary meeting, जे आमी वेंडर जे आसा आमचे, सॉरी शॉपकीपर जे आसा तांकां ऑन बोर्ड घेवपा खातीर, हाव दे थिंक ऑफ द प्रोजेक्ट, वॉट दे थिंक ऑफ द प्रोजेक्ट, हाव they like it, what are their suggestions, like suggestions, feedback घेवपा खातीर, so that the department can move forward to prepare the final presentation, so that we can all approve it. It is approved in principle, but तरी तेंचे थोडे suggestions असले where they want to accommodate something, they want to, or कोणे suggestion दिले की सोलराचे provision करचे, so that Mapsa market could be one of the first markets that run on solar power. So these type of शकुंतला स्क्वेअर जो आसा तो खंय तरी एलिवेट करपा खातीर, पार्किंगाचो विशय आयलो. सो खूब गोश्टी जे मांडलेले आसा, दॅट ऑल विल बी टेकन इन टू कन्सिडरेशन while preparing the final estimate for this work. So however government wants to decide on that, how much allocation they can give, that is the prerogative of the government. But एकदा आमी सगळे जाण ऑन बोर्ड आयले, वेपारकार जे म्हापशेंतले जे वेपारकार आसा ते ऑन बोर्ड आयले की दॅट मेक्स our job easy. I do not want to do this in one direction की आमकां बरें दिसलें, आमी अप्रूव केलें, ते मागीर फाल्यां अपोज करूंक उपकारना. So taking them on board, everybody is happy with what is the presentation given today, and we will try to streamline this as soon as possible so that they can start this work.
हें काम जेन्ना सुरू जातलें दे वील ऑल्सो बी अ लॉट ऑफ इनकन्विनियन्सीस कॉज जे खंयचें काम करता तेन्ना लोकांक त्रास जातले वेपारकारांक थोडे म्हयने ना थोडे दीस त्रास जातले वायल डुईंग दीस वर्क एंड इट इज क्वायट एन एक्सटेन्सीव वर्क आनी म्हटलां तशें 60 वर्सां जे म्हापसा बाजारान कांय फेसलिफ्ट कांय रेनोवेशन जावं ना दिस वील बी द फर्स्ट मेजर renovation in Mapsa market after the last 60 years or since inception. This will be the first major. सर आता मिटिंगेन जे कितें डिस्कशन जालें ते व्यापाऱ्यांनी मान्य जालें या तांकां मान्य जालें तेंचे वेगळे विशय आसले विथ रिगार्ड्स टू रिन्युअल ऑफ देयर लीज दॅट इज अ सेपरेट इशू दॅट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा अँड डिपार्टमेंट ऑफ यूडी इज हँडलिंग दॅट इज अ सेपरेट इशू तेंचे थोडे फिडबॅक्स असले ते थोड्यांक विशय असले दॅट इज टू बी एडेड तेंच्यांनी म्हटलें की आमचे बाकीचे स्टेक होल्डर आहा पळय तेंचे कडेन डिस्कस करून आनीक फीडबॅक हाडटले म्हणून दॅट इज गिवन टू देम बट द प्लॅन इन प्रिंसिपल हॅज बीन अप्रूव्ड अँड वी हॅव केप्ट रूम फॉर सजेशन आनीक तेंचे सजेशन जे आसा दिवपा खातीर ते आमी प्रोविजन दवरला येस आमच्या आमदारा कडेन मिटींग जाता आमदारान आमकां आपयलें सगळे कन्सर्न जे बाजारकार आसा आनी जायती एसोसिएशनां आसा सगळ्यांक आपयलें आनी आमकां ब्रीफ केलो ते सबंद मार्केट आमचें मातशें अपग्रेड करपाचें आहा ड्रेनेज सिस्टम परत पेवर्स घालपाचें आहा परत मातसो जो स्ट्रक्चर आसा तें मोडचें ना म्हणून सांगलें स्ट्रक्चर तशेंच दवरतले आनी तेजी हे वाडयत स्ट्रेंथ वाडयत तसो तेंचो हें आसा खांब्याचें हें करून ते आर्किटेक्चरान आपले हेजे प्रमाणे सो ह्या सद्या आमचें उलोवप एक प्रिलिमिनरी हेजेर आसा आनी आमकां आमदारान परत सांगलें की अशेंच आमी परत आमी म्हयन्याभरान 22 दिसांनी अशें आमी परत मेळोया आनी बरेचशे डिस्कशन आयज जालां आनी कितें तुमकां कितें न्यू सजेशनां दिसता कित्याक हो प्रोजेक्ट मातसो खूब वर्सांनी आमच्या मार्केट अपग्रेड करता न्ही सो तांच्यानी सांगलें की सगळें कितें करता तें आमी सगळ्यांचे आयडियाज घेवन सगळ्यांचे व्ह्यूज घेवन आनी सगळें बरें हितून आमी फुडें एक 40-50 वर्सां आनी काय मार्केटाक जावचें ना आनी बऱ्या हितून आमी ते सगळ्यांचे हे घेवन करूया अशें म्हणून हांव जे तेंच्यांनी एक हे दाखयलां पळय इंटरसायटीर आमी वेलकम करता एक आमदारान आमकां बरें मार्केटा बद्दल सुदारणा करपाक मेन पॉयंट्स कितें मांडले पेवर्साचो हो प्रॉब्लम मेन कशें आसा तेंच्यांनी पार्किंग एरिया आहा तेजेरूच स्ट्रेस दिला मेन जे आमचें स्ट्रक्चर आहा तें ओल्ड आहा थोडे आमचे हे बी स्लॅब बी मातशें तुमकां न्यू येतात पळय कशें पडटा हे जाता ते बी सगळें तेंच्यांनी सगळें हे करपाक जाय पण जे डिस्कशन जालें तें तुमकां मान्य ना आसा? आमी वेलकम करता बरें इनिशिएटीव ओके गार्बेजीचो प्रॉब्लम जो सारको सुटाव जायना पळय तेजेर कशे तरेन पळयता गार्बेजीचो इशू आहा पळय ताची आमकां म्हायती मेळ्ळा तेच्या पयलीं लास्ट जी कावन्सील मिटींग जाल्ली तेन्ना मार्केट एरियेचो गार्बेज कलेक्शन तेंच्यांनी प्रायवेट एरियेक दिला Okay. ते समजा जालें न्हू जाल्यार मार्केटचे गार्बेज कलेक्शन बरें पैकी जातलें असं आमकां दिसता. तर तुमकां दिसता हें फक्त सद्या इतले वर्सां आश्वासनाच आसा सद्या अजून काय प्रोग्रेस पळय जायना आतां कितें जालां आश्वासन आमी इतकी वर्सां जी आमची मागणी आसली पळय ती प्रत्येक फावटी घेवन येताली. आतां फर्स्ट टायम अशें जालां की आमकां आमदारां कडल्यान आमंत्रण मेळ्ळें की आपले मार्केटाचे प्रॉब्लम डिस्कस करप म्हणजे आमी सगळी कमिटी प्लस जे आमचे मेन मेंबर्स आहात सगळे आमी वेपारी येयल्ले. आतां आमची सदांच एक मेन प्रॉब्लम आसा मार्केटाचो की हांगा फुटफॉल कमी जाला मार्केटान येवपी लोक खूब कमी जाला ताका खुबशीं कारणां आसात. कारणान वचना पण आमची जी मागणी आसली पळय की मार्केटाची खंय तरी एक इम्प्रुवमेंट जावपाक जाय इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं जी वातावरण जावं मार्केटांतलें जे कस्टमर मार्केटान येवपा खातीर जी फॅसिलिटी जाय ती खंय तरी आसपाक जाय आनी जे आमकां एक प्रेजेंटेशन दाखयले गेले तेजे जे थोडेशे पॉयंट आसात पळय ते आमकां आवडले जे अशें समजा जाय प्रत्यक्ष एक्चुली प्रेजेंटेशन दिसता बरें पण जेन्ना ते प्रत्यक्ष जाता तेन्ना खरी न्हू पण समजा ते जाता न्हू जाल्यार आमी तेजें स्वागत करतले आनी जे जावंक जाय पळय ते आतां फंडींग येवपाक जाय समजा गव्हर्मेंटान जो प्रोजेक्ट हाडटा जाल्यार आमी तेजें स्वागतूच करतले. तो प्लॅन Regarding the CCTV camera, जे प्रोजेक्ट आहा पळय तेचे सगळे आसा CCTV आहा गार्बेज कलेक्शन आसा प्लस पेवर्स येतले फायर वेंडर मागीर ती शकुंतला आमचे आसा पळय तेजे न्यू तरेन डिजायन जातलो जे शकुंतला आसा ते पुतळो तसोच उरतलो फक्त तेजे डिजायन तेंच्यांनी प्लॅन केला. तर आमकां प्रायमा फेसिया आमकां मान्य आसा जे दाखयलें प्रेजेंटेशन पळय आमकां मान्य आसा. आमी फक्त कितें सांगला हे आमी फक्त 10 जाण येयल्ले आमी वचून आमच्या वेपाऱ्या फुड्यान एक मिटींग घेता तेंच्या फुड्यान हे मांडटा हे प्रोजल मुन्सिप जे आमकां आमदारान दाखयला पळय ते आमी मांडटले आनी तेंचे अप्रुवल घेतले आनी आमी आमची मान्यताय दितले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.